गोंयांत अपघातांचें सत्र चालूच आसा। शेनवारा सत्तरी गवणे वाठारांत दोन स्कुटरी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत सदा घोलकार हाका चड दुखापत जावंक ना, पूण दुसऱ्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। दिसान दीस अपघाताचे प्रमाण वाढत आसा। आयज गवणे सत्तरी हांगासर मोटरसायकल आनी स्कूटर हातून भीषण अपघात जालो आनी हातून दोगांय मोटरसायकल आनी स्कूटरवालो अपघातान जखमी जालेले आसा। ह्या प्रकरणाची म्हायती अशी की खोतोडे सत्तरी हांगातलो सदाम घोलकर ह्यो गवणे सत्तरी हांगासर मिड डे मील दिवपाक सकाळीं वयतालो आनी त्या टायमार एक परप्रांतीय तेज्या जरी नांव कळयलें ना आनी तो समोरून येतालो आनी तेजी दोगांची समोरासमोर टक्कर जालेली आसा आनी हातून दोगांय जबर जखमी जाल्ले। हेजे मागीर जेन्ना 108 कळयलें, 108 येवन तांकां दोगांकय वाळपय पयलीं हॉस्पिटलांत व्हेलें आनी तेजे मागीर तांकां जीएमसीन फुडले उपचारा खातीर व्हेलेले आसा। ह्या प्रकरणाची चवकशी वाळपय पोलीस करत आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सावंत।